नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मामगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। धारबांदोड्यात देवसडा आनी म्हापशा कुचेले जाल्ल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांनी दोगा तरणाट्यांक मरण। धारबांदोड्या मोटरसायकलीचो ट्रकाक धपको जाल्यार कुचेले फोंडकुला चुकोवपाच्या नादात गाडी घाली भायर। भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून युको बँकेक घालो 2.63 कोटींचो गंडो। हेमंत रायकर आनी गुंडू येल्लप्पाक केलवेकाराच्या घराचेर ईडीची धाड। एक शिक्षकी सरकारी शाळांनी रोखडीच करतली शिक्षक भरती। शिक्षक दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन। शिवोले वाठारात बेकायदेशीर ड्रग्स तस्करी प्रकरणात गुन्हे फाट्यान नायजेरियन नागरिकाक केली अटक। वट्ट 8.5 लाखांचे सायकोट्रॉपिक ड्रग्स केले जप्त। धबधब्यांचेर सोरो आनी प्लास्टीक व्हरपाक घाली बंदी। नेमांचे उल्लंघन करतल्यांक घालतले दंड। राना महामंडळाचे अध्यक्षा देव्या राणेंची माहिती। आणि बिट्स पिलांनी कॅम्पसात मरण पाविल्ल्या ऋषीच्या मरणा फाटल्यान आसा वेगळीच काणी। मोगिकेच्या मरणा उपरांत ऋषी आशिल्लो तणावाखाला। आता खबरो विस्तारान। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शुक्रारा धारबांदोड्या देवसडा वाठारात अपघातात 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। किल्लपाल वाठारात रावपी तुषार नायक अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नाव जावन आसा। तशेंच अपघातात अभिषेक गांवकर हो 20 वर्साचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला। ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान फुजो काडल्या। दुसरे वटेन म्हापशा कुचेली वाठारात अपघातात 25 वर्साच्या समीर नायक ह्या तरणाट्याक मरण आयला। पळयात पुराय बातमी। धारबांदोड्या देवसडा वाठारांत मालाची येरादारी करपी ट्रकाचो धपको चुकोवपाच्या नादात दुचाकी रस्त्यार पडून जाल्ल्या अपघातात किल्लापालच्या तुषार नायक ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। तशेंच अभिषेक गांवकर हो 20 वर्साचो तरणाटोय गंभीर जखमी जाला। ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। मजगतीं ट्रक चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडला। फोंडे पुलीस अपघाताचो पंचनामो करता। धारबांदोडा हांगा आतां एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। जी मोटरसायकल धारबांदोड्या वयताली कोळ्ळेच्यान ती अचानक एक वलतार एक लगेज ट्रक जो सावर्डे वचपाक वयतालो तो दिश्टी पडलो आनी तेंचे कितें तरी गडबडले अशें तेंचो लोकांचो डावट आसा। कारण मार्क ना गाडयेक, खंयचोच कसले दोनूय गाडयांक मार्क दिसून येना। पूण जो ट्रकवालो आहा तो पळोवन गेल्ले आशिल्ले कारणान खंय तरी हांगा डावट पुलिसांचो डावट आसा की हांगा खंय तरी गाडयेक टच जाला आसूं शकता म्हणून। सो पुलीस इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। त्याच बरोबर एक्सिडेंटान जो भुरगो तुषार नायक हेचे जेन्ना ताका इंजर्ड अवस्थेत जेन्ना PDA प्रायमरी हेल्थ सेंटरान येलो तेन्ना ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो। तशेंच दुसरो जो आशिल्लो अभिषेक गांवकर हेका सद्याक सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान ताका PDAच्या जीएमसीन रिफर केल्लो आसा। फोंडा पुलीस स्पॉटार दाखल जाल्ले आसा। तशेंच पंचनामा सुरू आसा। पूण ट्रक ड्रायव्हर जो आय विटनेस आशिल्लो तो पळोवन गेल्ले कारणान सद्याक ट्रक ताब्यात घेवपाचे हालचाली पुलिसांनी सुरू केल्ले आसा। दुसरे वटेन म्हापशा कुचेली मारना रस्त्याचेर पडिल्ली फोंडकुलां चुकोवपाच्या नादात गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान दुचाकीचो संरक्षण वणत आनी झाडाक धपको बशिल्ल्यान 25 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयले। समीर नायक अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नाव जावन आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून युको बँकेक वट्ट 2.63 कोटींची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात कोलवाचो हेमंत रायकर आनी मुगाळी साजुजेदी आर्यलाच्या गुंडू येल्लप्पा केलवेकाराच्या घरात ईडीन धाड घाली। ह्या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगाचो दुबाव आयिल्ल्यान ईडीन तपास सुरू केला। तशेंच ह्या दोगांय आड आर्थीक गुन्हे विभागान गुन्यांव दाखल केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण युको बँकेचे सरवेवस्थापक ज्ञानंद शर्मा हांणी दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण रायकर हो बँकेतलो शेट आसून तो भांगरांचे मूल्यांकन करपाचें काम करतालो। तांणी केलवेकार हाचे वांगडा मेळोन जुलय 2019 ते डिसेंबर 2021 ह्या काळात वेर्णा, फातोर्डा आणि मडगाव शाखेत
भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून रीण घेतिल्ले. भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून ह्या दोगांयनी खंय वेगवेगळ्या मनशांच्या नांवान 2.63 कोटी रुपयांचे रीण घेतिल्ले खंय. हे खातीर रायकरान बनावट भांगरा वस्ती खऱ्यो आशिल्ल्याचे कागाळीत उल्लेख आसा. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन गुन्यांव दाखल करून ईडीन कारवाय सुरू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येता ते शैक्षणिक वर्सा सावन खंयचीच शाळा एक शिक्षकी उरची ना. सगळ्या शाळांनी अतिरिक्त शिक्षक दिवपाचे सरकारान निश्चित केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. एक शिक्षक आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षक भरती प्रक्रिया बेगीनूच सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. पालकांनी सरकारी शाळांकडेन सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान पळोवपाची गरज आसा. खासगी वा विरोधान अनीत शाळांचेर शिक्षण खात्याचे पुराय नियंत्रण नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. म्हाका खबर आसा की आमी फाटले फावटी सिंगल टीचर शाळा हेका एडिशनल टीचर दिवपाचो हो ह्या वर्साच्या भितर एकूय शाळा जी आसा ही सिंगल टीचर शाळा उरची ना. सगळ्या स्कुलांनी ही एडिशनल टीचर दिवपाचें काम हे दिवपाचें आमी ऑलरेडी डिसायड केलां. सायबर सेफ्टी सब्जेक्ट स्कुलांनी लावप, कारण आमी जसं पळयता, हांवें जशें म्हटलें की आमकां सायबर एड्युकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा. पण हांव मुद्दामून आयज पुराय गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय म्हणून हांवें मुद्दामून ह्या व्यासपीठा वयल्यान हांव उलयतां. कारण एखाद्या अनएडेड हायस्कुलाच्याय पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरे टिचर्स आणि बऱ्यांतल्यो बऱ्यो शाळा ह्यो आमच्यो आज गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेडानूय आसा. हांव गव्हर्मेंट एडेडाचेंच म्हणना, बट गव्हर्मेंटातूय आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे नो डावट आमच्यो मराठीत किंवा कोंकणीत प्रायमरी शाळा आसात जाल्यार ताच्या बरोबर एक इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपी वो इंग्लीश टीचर सुद्दां ह्या मराठी आनी कोंकणी प्रायमरी शाळेंत आसा. आनी जे बेजीक म्हणजे मातृभाशेंतल्यान, कारण पुराय शिक्षण तज्ञांनी हे प्रूव केलां किंवा जेचो बेजीक मातृभाशेंतल्यान क्लियर जाता, मराठी आनी कोंकणींतल्यान जेची बेजीक क्लियर जाता तेजो कन्सेप्ट क्लियर आसता. आनी म्हणून हांव सगळ्या पेरंट्सांक परत एकदा रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात पळयता आसतना पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन आमच्या गव्हर्मेंट शाळांकडे पळोवचो. शिवोले वाठारांत बेकायदेशीर ड्रग्स तस्करी प्रकरणात गुन्यांव फाटल्यान एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केल्या. एजियाशिक लेसिस्टस अशें ह्या 38 वर्साच्या नायजेरियन नागरिकाचें नांव जावन आसा. तो सध्या मार्ना शिवोले वाठारांत रावतालो. तांचे कडेन वट्ट 8.5 लाखांचे सायकोट्रोपिक ड्रग्स, 4.48 ग्राम मेथाम्फेटामाइन, 2.29 ग्राम MDMA तसेच 35.59 ग्राम कोकेन जप्त केला. वैयक्तिक कारणाक लागून तणावाखाला आशिल्ल्या आणि हैदराबाद बिट्स पिलानी कॅम्पसांतल्यान गोंय कॅम्पसात प्रवेश घेतिल्ल्या ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान वेगळीच काणी आसा. बिट्स पिलानी कॅम्पसात 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत मरण आयलें. ताका लागून ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. घडी अभ्यासाच्या तणावाक लागून वा हेर कसल्या कारणाक लागून ताका मरण आयलां अशें आसूय अशी चर्चा आशिल्ली. पूण तशें कांय ना. ऋषीच्या मरणा फाटल्यान मोगाचो एंगल आसा. पळयात पुराय बातमी. वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. बिरेस्तारा ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत मरण आयिल्ले. ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत मरण आयिल्ले. 1 म्हयनो जावंक ना तरी लेगीत बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. एका फाटोफाट एक विद्यार्थ्यांच्या मरणाक लागून कॅम्पसातले शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे आवय बापूय आणि थळव्या लोकांमदी चिंतेचे वातावरण आसा. मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान हैदराबादाच्यान शिकपा खातीर गोंयान आयिल्लो. तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो. हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो. त्या चलयेन जून म्हयन्यांत कांय कारणाक लागून जीव दिल्लो. त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो. मोगिकेच्या मरणा उपरांत ऋषी तणावाखाला आशिल्लो. देखिए, आज हमारे पास एक कॉल आया था जिसमें कि एक बच्चा है वो अपने कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली. ठीक है, तो अभी उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और एक UDR नेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया जा रहा है.
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आपको बताएगा। जो पहले के जो 4 लोग हैं उसमें क्या था एक्चुअली सर? जो दिसंबर से लेकर अभी तक पहले जो 3 थे वो सुसाइडल हैंगिंग के केसेस थे। बाकी जो ये वाला और इससे पुराना वाला, उसमें अभी भी कंफर्म, अभी वाला तो अभी रजिस्टर इंक्वायरी हो रही है, इससे पुराना वाला है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आया। कॉज ऑफ डेथ अभी सबसे नहीं। और ड्रग्स बेस कुछ इन्वॉल्व है इसमें कॉलेज का? अभी जो पिछले 5 जो केसेस हैं उसमें ऐसा कोई एंगल निकल के नहीं है। बिट्स पिलानी ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए हैं क्योंकि ताकि ऐसी सुसाइड ना हो? ऐसे कई सारे मेजर्स उन्होंने लिए हैं, हमारी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, तो बाकी के चीज़ें हम और आगे बताएंगे। सर वो डेथ हुई जो सुसाइड हुई है हैंग करके हुई है नॉर्मल? ये वाली बच्चा जो है वो बस उसकी डेड बॉडी, ही वाज स्लीपिंग एंड ही डाइड। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कॉज ऑफ डेथ क्या। ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंयांत। मूळ बेंगळुरूचो ऋषी नायर ऑगस्टान आयिल्लो गोंयांत। तो हैदराबादाच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात शिकतालो। हैदराबादान ताचो एका चलयेचेर मोग आशिल्लो। त्या चलयेन जून म्हयन्यात काय कारणाक लागून जीव दिल्लो। त्या चलयेच्या मरणाचो ऋषीचेर बरोच परिणाम जाल्लो। हैदराबादाक रावल्यार ताचे वेलो तणाव आनीक वाडपाची शक्यताय आशिल्ली। ताका लागून दोतोरान ऋषीक दुसरी कडेन शिकपाक धाडात म्हणून ताच्या पालकांक सांगिल्ले। दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाण ऋषीक ताच्या आवय बापायन बिट्स पिलानीच्या गोंय कॅम्पसात शिकपाक घातिल्लो, पूण हैदराबादाच्यान गोंया येवनूय तो तणावाखालाच आशिल्लो। ताका तणावांतल्यान भायर काडपा खातीर ताच्या आवय बापायन जुवारी नगरात भाड्यान एक फ्लॅट घेवन तेवूय ताच्या लागीं रावताले। ऋषीचे आवय बापूय दर दिसा कॅम्पसात वचून ताचे कडेन उलयताले, ताची खबर घेताले, ताका वखदां बीन दिवन ते फ्लॅटार येताले। बुधवाराय दर दिसा प्रमाण ऋषीचे आवय बापूय ताका वचून मेळ्ळे, ताची खबर घेतली। ते उपरांत तो कॅम्पसांतल्या हॉस्टेलार आयलो आनी बिरेस्तारा सकाळी हॉस्टेलात मेल्ले अवस्थेत सापडलो। ऋषी नायराच्या मरणा उपरांत बिट्स पिलानी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पष्टीकरण दिला। व्यवस्थापनाच्या कोतान विद्यार्थ्यांच्या मरणा फाटल्यान वेगळीच कारणां आसात। विद्यार्थ्यांचेर अभ्यासाचो कसलोच तणाव ना, कित्याक तर महाविद्यालय अभ्यासाचे वेळापत्रक निश्चित करिना। हे वेळापत्रक विद्यार्थीच थारायतात खंय। ताका लागून अभ्यासाच्या तणावाक लागून विद्यार्थी जीव दितात अशें म्हणप चुकीचें आशिल्ल्याचें महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनान स्पश्ट केला। तरी लेगीत विद्यार्थी कित्याक लागून जीव दितात हे सोदून काडपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या। ही समिती बेगीनूच आपलो अहवाल दितली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आता धबधब्यांचेर तुमकां प्लास्टीक पोतयो आनी सोरो व्हरपाक मेळचे ना। सोरो आनी प्लास्टिकाचेर पुरायेन बंदी घाल्या। धबधब्यांचेर सोरो आनी प्लास्टीक पोतयो घेवन आयिल्लो कोण सापडलो जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली, अशें राना महामंडळाचे अध्यक्षा देवयान म्हायती दिली। सगळ्या कडेन आमी पळय दूधसागर, नेत्रावली आनी पाली ह्या तिनी सद्या वॉटरफॉल्साचेर विच आर इन द सँच्युरी, ह्या वॉटरफॉलाचेर आमी फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्या, बेसायड फॅसिलिटीज, आणि ते प्रोवायड केल्या लोकांक ताजो फायदो जावचो म्हणून। आमी वी वॉन्ट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, की जे लोक येतात थंय बाटल्यो फोडटाले, प्लास्टीक उडयताले, ते आमी थंय प्लास्टीक पिकर्स दवरल्या, गार्बेज बिन्स घाल्या। गार्बेज बिन्स पयलीं पसून आशिल्ले, बट वी सी लिकर इज नॉट अलाउड इनसायड द सँच्युरी। सो आतां स्ट्रिक्टली बॅग्स चॅक जाता, नाल्यार फायन जाता, नाल्यार भितर व्हरून बाटल्यो आर नॉट अलाउड, आनी वी हॅव पुट प्लास्टीक पिकर्स। सो इफ यू विजीट दीज साइट्स आनी इफ यू सी एनी ट्रॅश, प्लीज लेट अस नो, बिकॉज वी हॅव एम्प्लॉयड पीपल स्पेशली की थंय वचून ते फूल ट्रॅक साफ करपाक, लोकांक थंय टॉयलेट्स प्रोवायड केल्या, चेंजींग रूम्स प्रोवायड केल्या, आनी पाली बी प्रमोट जावपाक जाय। बेजिकली हाजो हेतू एकूच की बाबा रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आमी म्हणटा, आनी आमची जी जंगलां आसा, आमचे जे व्हाळ आसा, आमचे नद्यो आसा, आमचे वॉटरफॉल्स आसा, इतले सुंदर आसा, जे आमचे फॉरेस्ट जागा आसा ती आमी सगळ्यांनी राखपाक जाय। नाजाल्यार गार्बेज तर आमी जी शहरांनी अशी गार्बेज पळयता ती तर आमी बिचाचेर गार्बेज पळयता, तशीच आमी हातूंनी पळयताले गार्बेज, कित्याक जंगलांनी पळयताले, बट ती तर गार्बेज पळोवपाक आमी तर अशी तर वाडत रावली जाल्यार आमकां ती जंगलां आनी झाडां आनी पाले आनी कांयच उरपाना। सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, अवर सँच्युरीज, अवर एनिमल्स एंड ऑल जीव जंतू जे थंय आसा,
So we are just promoting responsible tourism. अहमदाबादाच्या एका वकिलाक गोंय ट्रीप बरीच म्हारग पडल्या. डिप्रेशनात आशिल्ल्या एका वकिला तेगे चलयेन हनी ट्रॅपात अडकून ताका 20 लाख रुपयांची तोपी घाल्ल्याचो एक प्रकार उक्ताडार आयला. डिप्रेशनात आशिल्ल्या या वकिलाक अनवळखी बायलेन कशी तोपी घाली पळयात पुराय बातमी. डिप्रेशनात आशिल्ल्या एका गुजराती वकिलाक जिवाचो गोवा करप बरोच म्हारग पडला. ताचे जाले अशें आपल्या लिव्ह इन पार्टनरा वांगडा लग्न जाल्ल्या वकिलाचे लग्ना उपरांत कांय दिसांनी आपले बायले वांगडा फिसकटले. ह्याच बोवाळात अंकिता नावाची एक चली ताच्या ऑफिसान कामा खातीर आयिल्ली. वकील आनी अंकिता ह्या दोगांचे कॉमन फ्रेंड आशिल्ल्या प्रियांशी नावाचे चलयेनूच अंकिताक वकिलाच्या ऑफिसान कामाक लायिल्ले. पूण उपरांत बायले वांगडा जाल्ल्या झगड्याक लागून वकील डिप्रेशनात गेलो. हेच संदीचो फायदो घेत अंकितान आपूण हिलिंग थेरपी करता म्हणून वकिलाक सांगले. पयले कांय दीस ताणें वकिलाचेर हिलिंग थेरपीच्या नांवान उपचारूय केले. उपरांत डिप्रेशनाचेर आनीक बरे उपचार करता म्हणून सांगून हे चलयेन वकिलाक गोंया या म्हणून सांगले. 2 दीस वकील आनी ते चली गोंया रावली. गोंयान दर्यावेळांचेर भोंवप, हॉटेलांत जेवण खाण आनी उपरांत हॉटेलाच्या रुमांत तांचे मदीं जे कितें जालें ते सगळे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून हे चलयेन वकिलाक ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केली. सुरवातीक सिनेमात पयशे घालता म्हणून सांगून हे चलयेन वकिला कडल्यान पयशे घेतले आनी उपरांत हॉटेलाच्या रुमांत तांचे मदीं जे जालें ते तुजे बायलेक दाखयता म्हणून सांगून हे चलयेन वकिला कडल्यान 20 लाख रुपया उखल्ले. आपली फटवणूक जाल्ल्याचे लक्षात येतकीर वकिलान अहमदाबादांतल्या एलिस ब्रिज पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 70च्या चरावणे वाठारात आता धरण बांदचे ना जाल्यार ताचे जाग्यार उदक साठोवन दवरपा खातीर बंदारो बांदतले. ह्या उदकाची पुरवण थळाव्या लोकांक शेतां आनी हेर कामां खातीर करतले अशी माहिती राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. हो प्रकल्प उदका स्रोत खात्यान बेगीन हातांत घेवचो. ह्या प्रकल्पाची बेगीन प्रक्रिया करपाक उदका स्रोत खात्या वांगडा जोड बसका घेतले अशें मंत्र्यान सांगलां. चरावणे डॅमाची ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंट MLA पर्ये डॉक्टर दिव्या राणे आणि सुभाष शिरोडकरांनी वेळ मागलेलो आणि खूप वर्सां माझे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना 20 कोटी रुपया आमी सँक्शन केल्ले. थंयचे रिजर्वायर तो डॅम न्हू तो व्हडलो रिजर्वायर जेतून पाणी आमी साठोवंक शकता आनी स्टोर करूं शकता. म्हणजे ठाणे आनी तेजे परिसरान आमी योग्य तरेन वॉटर टेबल हाय करून आमी शेतकऱ्यांक आमी पाणी दिवंक शकता 24/7 आनी त्याच बरोबर आमी 24/7 प्रयत्न तरी करू शकता पाणी सप्लाय करपाक. लिफ्ट इरिगेशन आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हे दोन्ही थंय आसतले. आमकां वेगळे तरेन काम करपाक खूब वर्सां जालीं. आतां हांव बी फॉरेस्ट मिनिस्टर जावन गेलो हांवें विचारलें फॉरेस्टान जे कितें क्वेरी काडल्या ते WRD आमी दिवपाक लायल्या. आतां फुडल्या विकान आमी MLA पर्ये आनी आमी डॉक्टर दिव्या राणे आनी सुभाष शिरोडकर कडेन बसून आमी ते मिटींग आमी करून आमी जे मागला ते कशें रिजॉल्व करपाचें ते WRDन रिजॉल्व करून आमकां दिल्यार आमी मागीर फुडें आमी तेजेर प्रतिक्रिया करूं शकता. पण म्हाका दिसता ते बेगीन जाग्यार रिहेबिलिटेट करचें पडटलें थोडी घरां बीन कितें तशें कांय ना. रिहेबिलिटेट करपाचें चरावण्याचो अख्खो गांव एक जाल्लो एक बरो प्रकल्प थंय येता. मागीर कांय कारणां खातीर ते उरले. ते आतां सगळे गोश्टी जे WRD जाय ते जाय लास्टाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी परत एकदा. पूण ते फुडें व्हरूंक जाय न्ही. ते आतां डिपार्टमेंटली बी ते इनकम्प्लीट आमकां ते सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ते कडेन ते आपल्या बाब सुभाष शिरोडकर ऑनरेबल मिनिस्टर ते थरयतले. आमची आतां मिटींग जातली. आमी जे कितें मागलां तांकां तयार करून दी. मागीर आमी जॉयंट आमी मिटींग घेवन आमी तेजेर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वील मेक शुअर दॅट दीस हॅपन्स सक्सेसफुली. केपेच्या कोट्टो मेळाभाट वाठारांत मार्टिनो कोस्तांच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरांतली लायटीची उपकरणां लासून बरेंच लुकसाण जालां. उजो लागिल्लो तेन्ना घरांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो कसो लागलो ताचें कारण मात स्पश्ट जावना. थिंगा म्हाका भावाची बायलेन तेणें म्हाका फोन मारलो अशें जालें म्हणून उजवाड तुमी कोण आहाय कोण ना गा म्हूण. हांव म्हणना म्हणलें उज जालें हें 2 वर्सां जालां वास येता उज जाता. ते सांगपाक लागले वय म्हणलें मातशें पळय म्हणलें हांगा पळय म्हणल्यार उजलात म्हणपालो भितर हितून खंय ते लायटीतून उज जाला म्हणपालें. हांगा तुमगे मिटर आसा कितें आसलो मिटर भायल्यान आसा हें आसा वायरींग हिंग मातशें त्यो लायटी चालू आसल्यो बारीक तेज्यो. हांव नासलो तेन्ना मागीर ते सगळे तेणें मागीर दार बी मोड फोडून तेणी मागीर फायर ब्रिगेड बी आनी तेणी केलें. कितें जालें कित्याक लागून लागलो उजो? ते लायट म्हाका दिसता म्हाका ते लायटीची कितें शॉर्ट जाला. शॉर्ट सर्कीट. घरान कोण ना सगळे हांव आनी मिसीस रावताय दोगांनी म्हणल्यार तुमी दोगांयनी भायर सरलेले? भायर सरली. तुमी भायर सरून कितल्या भायर सरले तुमी? भायर सरली 8:30 भायर सरली. आनी तेजे नंतर रोखडो हो इन्सिडंट जालो. भावा बायल तेमगेले कितें
रानी उदक घालतलो तें सर म्हाका 2 वरां येतालो पूण हांवें तितली हें लक्ष दवरलो ना पूण मागीर कितें जालें मागीर हांव भायर सुद्दां आख्ख्या घरा आख्खो धुंवर नाका उदक चड जावपा लागलो उदक चड जायनाका मागीर फायर स्टेशनाक फोन मारनाका मागीर उजो भायर दिसपा लागलो उजो तेंगे देर देरा लॉक आहलोले देरा भितरल्यान दिश्टी पडपा लागलो मागीर तो एक भुरगेलो त्या भुरग्यान मागीर तें लॉक फोडून तेणें बालद्यान उदक पालयलो बंद केलो तेन्ना म्हणसर फायर ब्रिगेड येयलें. मुखाल्ले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा आड सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन वेंचणूक लढोवपाक जाय म्हणून विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे वटेन आपलो प्रादेशीक पक्ष असून आपल्या कडेन 40 उमेदवार ना आनी दिल्लीच्यान आयिल्ले लोक 40 उमेदवार दवरपाची भाशा उलयतात अशें म्हणून विजयान आपाचेर टिका केली. जर आमकां भाजपाक तांचो जागो दाखोवपाक जाय जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें. मात कांय जाण 40 जाग्यांचेर वेंचणूक लढयतले म्हूण सांगतात. तांकां घडये गोंयच्या राजकारणाची जाणविकाय नाशिल्ल्याचें सांगीत विजयान नांव घेनासतना आम आदमी पार्टीचेर फोग काडलो. तितलो एकवट गरजेचो पूण थोडे लोक आज एकवटाचें उलयनात. थोडे लोक उलयतात की आमी 40 सीट झगडटले आनी कितें तें उलयतात. हें एक विकल्प म्हणून इमर्ज जावपाक हें बरी लक्षण न्ही. पूण एवरी पार्टी हॅज अ रायट टू एक्सपांड सो दे आर डुईंग वॉट दे आर सपोज टू डू. पूण गोंयची जनता ही सुसंस्कृत जनता सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस जनता. हिका सांगचें पडना की बाबा हो रावप म्हणल्यार हाजी मतां खावप आनी ताका फायदो जावप. हें गणीत जें आहा पळय राजकारणांतलें हें गोंयचे जनतेक बरें कळटा. सो खंयच्याय पक्षान उलोवचे पयलीं काडली जीब लायली ताळ्याक करप न्ही. ताणें हें चिंतपाक जाय की गोंयचो सुसंस्कृत मतदार हाच्या कानान इजी घालूंक मेळना. हें हांव तुमकां इतल्या खातीर सांगता कित्याक हांव एक इंडिपेंडंट आमदार म्हणून पयलीं जिखिल्लो मागीर म्हज्या पक्षान 2 जिखलो हांव आनी मतां फोडटकर तिसऱ्या पक्षाक फायदो कसो जाता हें आमच्या मतदारांनी दाखोवन दिल्लें आहा. तांकां क्लियर कळटा हें गणीत कितें तें. सो खंयचोय पक्ष जो विकल्प म्हणून जावंक सोदता तांणी एक चिंतपाक जाय की तुवें जेन्ना म्हणलें की आपूण 40 सीट झगडटलो आपूण हें करतलो तें वाचून रावतलो मागीर तुजें इंटेंशन कितें. तुजे कडेन 40 कॅन्डिडेट आहा. गोवा फॉरवर्ड जर फाल्यां म्हणटा की 40 सीट आमी उबे रावतले हांव तुका सांगता आयचे परिस्थितीन म्हजे कडेन 40 कॅन्डिडेट ना. म्हजे कडेन तर 40 कॅन्डिडेट ना. खंयचो भायल्यान आयिल्ल्या पक्षा कडेन आसा 40 कॅन्डिडेट आसा. इतले आसताले आमी गोंयच्याच मरे आमी रस्तात मरे आमी सगळ्या कडेन पावोंक शकतात. हे पावले. सो चिंतून उलोवंक जाय उलोवचे पयलीं की बाबा आमी 40 बीस सुशेगाद उलोवया. दर कॅन्डिडेट तुजो बरो ना ते वाडे गांवांत जाल्यार दुसरो कॅन्डिडेट बरो आहा ताका वयर काडूंक जाय. तो जर जिखूंक शकता जाल्यार. सो दीस इज द एसेन्स ऑफ एन युनायटेड ऑपोजिशन. पूण आतां तें कशें जातलें तें पळोवया फुडें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बिल भरूंक नाशिल्ल्यान कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन भौशीक शौचालयातली उदकाची जोडणी उदका पुरवण खात्यान तोडली. सुमार फाटले 3-4 वर्सां जाली संबंधित कंत्राटदार संतोष कुमार हांणी उदकाचें बिल भरूंक नाशिल्लें जें आतां लागीं 2,60,000 रुपया इतलें जालां. कुडचडे रेल्वे स्टेशना कडेन आशिल्ल्या भौशीक टॉयलेटांतले नळाचे उदकाचे बिल 4 वर्सां जाली भरूंक ना. देखून उदका पुरवण खात्यान उदकाची जोडणी तोडली. संबंधित कंत्राटदार संतोष कुमार हांणी 4 वर्सां सावन उदकाचें बिल भरूंक ना. 4 वर्सांचे सुमार 2,60,000 रुपया इतले बिल जाले. कंत्राटदारान बिल फारीक केले जाल्यार परतून उदकाची जोडणी करून दितले अशी माहिती कुडचडेचो सहाय्यक अभियंतो हर्ष काकोडकरान दिली. बस स्टँडाच्या फाटल्यान 2 आसा सुलभाचो आसा पीटीसीचो आसा म्हणल्यार सुलभाचो तो पीटीसी चलयता तांचे रेग्युलर पेमेंट चालू आसा. तांकां खंयचेच इशू ना. पयलींच्यान सुद्दां जे चलताले तांकां जे पेमेंट जे तांचें कन्जम्पशन आसा त्या प्रमाणे ते पेमेंट करतात. आनी हाजोच कितें जाला पयलींच्यान स्टार्टिंग 2 वर्सांनी सुरू ना आनी तो वाडत गेले. सो आतां अशी परिस्थिती आसा की इल्ली पेमेंट केले म्हणटा सेटल जायना. जाल्यार ताका एक बरोबर तें सेटल करपाक जाय. ताका आमी कितें सांगलां की तूं पार्ट पेमेंट करपाक यो जाल्यार तूं एक जवळपास सद्या गव्हर्मेंटाक 1 लाख भर आनी उरिल्लो आसा तो पार्ट 2 म्हयन्यान अशें करून तूं बाकीचो जो तुगेलो पळय उरला पेमेंट करपाचो तो भर. कित्याक सांग आमकां आनी लोकांक डिसकन्विनियन्स करपाक नाका म्हणून आमी तुमकां सांगिल्ले त्या प्रमाणे आमी ताका भरपूर टायम दिलोय न्ही. आनी चवथी आशिल्ले म्हणजे चवथीक कुडचड्या बाजारांत लोक येता सो तेंय डिसकन्विनियन्स जावपाक जायना. हेंय आमी चिंतिल्लें आनी त्या खातीर रावले आनी मागीर आमी
तशें तो सगळें थंड जालें त्या प्रमाणे आमी तें डिस्कनेक्ट केल्लें आसा. ताका सांगलां ती इमिडिएटली तूं येवन डीडी दिवपाची आनी तो पार्ट पेमेंट आसा तो करपाचो, मागीर तुका इमिडिएटली रिकनेक्ट करता. आतां सद्याक उदक हें कनेक्शन कट आसा. उदक कनेक्शन कट केन्ना काल केलां काल आनी तेजी इमिडिएटली एक्शन घेतले तुमी आतां. हय आमकां ताका सांगलां ऑलरेडी आमी की तूं येवन जर पार्ट पेमेंट कितें आसा तो बरो भरता जाल्यार आमी तुका रोखडें रिकनेक्ट करता. तो ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. कन्झम्पशन वाडोवपाक कर कमी करप हो बरो उपाय जावन आसा. मात डिमॉनिटायझेशन जाला तेन्नाच्यान वस्तूची मागणी वाडना. केंद्र आनी राज्य सरकारान मेळून जीएसटीत सुदारणा केल्या. कर 5 आनी 10% कमी जाता. मात इन्कमूच ना जाल्यार कशें जातलें? मिडल क्लास लोक गरीब जाता, गरीब आशिल्ले लोक गरिबी लायनी सकयल वता. हाका लागून वस्तूची मागणी वाडना हो प्रश्न पयलीं सुटावो करपाक जाय अशें मत अर्थशास्त्रज्ञ राजेंद्र काकोडकर हांणी उक्तायलां. 7 लाख आयकर कर आसले ते 12 लाख केले. हाचो फायदो फक्त 2 कोटी लोकांक, मात बाकीचे 138 कोटी लोकांचे कितें असो प्रश्न अर्थशास्त्रज्ञ काकोडकर हांणी उपरासला. डिमॉनिटायझेशन जाला तेन्नाच्यान वस्तूची मागणी वाडना. केंद्र आनी राज्य सरकारान मेळून जीएसटीत सुदारणा केल्या. मात मिडल क्लास लोक गरीब जाता, गरीब आशिल्ले लोक गरिबी लायनी सकयल वतात. हाका लागून वस्तूची मागणी वाडना हो प्रस्न पयलीं सुटावो करपाक जाय अशें मत अर्थशास्त्रज्ञ राजेंद्र काकोडकर हांणी उक्तायलां. कन्झम्पशन वाडोवपाक टॅक्स कमी करप हो एक बरो उपाय, पूण हो डिमांड जो वाडच ना तो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम डिमॉनिटायझेशना साकून. 7 वर्स जाली गव्हर्मेंट उपाय काडटा पूण सगळे फेल. लेटेस्ट उपाय म्हणतो एक 7 लाख इन्कम टॅक्स आशिल्ले ते 12 लाख केले. आतां ताजो फायदो कितलो लोकांक? 2 कोटी लोकांक. बाकी 138 कोटी लोकांचे कितें? ताजी कांयच चिंतूना. आतां जीएसटी काडल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंटान बरोबर स्टेट गव्हर्मेंटाकय घेतला, कारण स्टेट गव्हर्मेंटाचे इन्कम कमी जातले. आतां मेन प्रॉब्लेम कितें? टॅक्स कमी जाता ते 5% 10% जाता, पूण तांकां इन्कमूच ना जाल्यार मिडल क्लास लोक पुअर जातात. पुअर लोक बीपीएला सकयल वतात. डिमांड खंयच्यान वाडटलो तें पयलीं एड्रेस करूं जाय. इन्कम्स ऑफ 138 कोटी, नॉट ऑफ 2 crore पीपल इज द प्रॉब्लेम. जीएसटी हो गब्बर सिंग टॅक्स. ह्या जीएसटी वेल्यान फकत मोदी सरकार गिरेस्त जाला. सरकाराचे पयशे कशे लुटप ताचो सिस्टम तयार केला अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचें म्हणणें. आतां सगळे वेलकम करता, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स वेलकम करता. हाजो अर्थ कितें की जेन्ना तो 2 स्लॅब नाशिल्ले तेन्ना त्रास जातालो लोकांक. म्हणल्यार जीएसटी म्हणल्यार गब्बर सिंग टॅक्सूच आशिल्लो, पूण कोणाकूच गट जालें ना तें म्हणपाक राहुल गांधीक सोडून की तो गब्बर सिंग टॅक्स म्हणून. जीएसटी म्हणटा तो गोंयची सर्वसामान्य मनशाचे चड करून दुकानदार, पसरकार, बारीक मनीस जो आहा ताजे फाटीचो कोणो मोडपी असो एक टॅक्स आशिल्लो. तातूंत फक्त मोदी सरकार गिरेस्त जाला आनी तो सरकाराचे पयशे कशे लुटप तातूंत ताणें एक सिस्टम केल्लो आहा. कॉन्ट्रॅक्टर तांचोच आसता, तितलेच पयशे ते परते दिता. पयशे कोणाचे? पयशे सर्वसामान्य मनशाचे. कितें म्हणटात ते पयशाक? जीएसटी. आतां ते ट्रम्पान टॅरिफ मारना म्हणून हांगा हाणें हे 2 स्लॅब केल्या. तेन्ना जेन्ना ओपोजिशन 2 स्लॅब म्हणून सांगताले तेन्ना आयकुपाक तयार नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येता सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट. या वर्षाच्या गणेशोत्सवान पूजे खातीर सनातनची सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ करात आणि खाशेली इनामां जिखपाची संधी मेळयात. आपल्या घरा पारंपारीक सजावट आशिल्लो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळोवया. सर्तीचे नेम आनी अटी हांचे पालन करचे. सर्तीचे वांटेकार जावपा खातीर निमाणो दीस 7 सप्टेंबर 2025. नोंदणी खातीर QR कोड स्कॅन करा आणि आयजूच वांटेकार जाया.